आमचे हांगा कितलीं वर्सां जालीं दारून म्हणल्यार आमची पंचायतीक आमचे शेड गणपती विसर्जन करपाक हांगा ना कितलीं वर्सां जालीं। हांगा वर्सान प्रॉब्लम जाता। लोक हांगा सगळे उदकान सगळे घाण माती गोबर सगळें उडयता आनी सगळें डस्ट करता, तितून आमचें विसर्जन करता गणपतीचें। कितले गणपती आसा? म्हणजे आमचे टोटल सगळे गणपती 60-70 सुमार गणपती आसा हांगा पायता टोटल। पूण अजून ती वाटूय बीन सारकी केली ना। हांगा वाट ना, शेड ना, रातचे काळ वयपाक सगळें देंवपाक त्रास जाता, खूब प्रॉब्लम सगळो त्रास जाता। कितले वर्सां जालीं हांगा बांदता कांय एक्शन अजून घेवना। पंचायत बांदता म्हणटा अजून पर्यंत बांदूं ना। अशें काम बरें करता पंचायती, पूण अजून हें आमचें तें खूब काम उरलां, तें मातशें बरे भशेन करचें हें आमची अपेक्षा आसा। दारबांदोड्या हांगा जे गणेश विसर्जन जाता थंय अजून पर्यंत गणेश विसर्जन शेड बांदलेली ना। त्याच प्रमाणे जी वाट आसा ती सामकी डेंजरस जाल्ली आसा, कारण हांगा कचरो उडोवपाचें काम मोठ्या प्रमाणात जाता आनी ताका लागून ह्या व्हाळाचें पाणी उदक आसा तें दूशीत जाल्लें आसा। त्याच बरोबर हांगा जे पायपलायन जे कांय दिसा पयलीं हांगा जे रस्त्याचें रुंदीकरण केल्लें ताका लागून हांगा जे वचपाची वाट आसा ती सारकी ना आनी ताका लागून आतां गणपती 1.5 दिसाचो 5 दिसाचो 7 दिसाचो तशेंच सार्वजनीक गणपती पावपाक हांगा खूब प्रॉब्लेम जावपाची शक्यता आसा। सो हांगा पंचायतीन बेगीच्या बेगीन हे 2 दीस उरल्या ते 2 दिसा भितर हांगा ते वाटेचे निवळ करून दिवचे अशी स्थानीक लोकांची मागणी आसा। दारबांदोडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी।